मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्यांनी म्यानमार जे हांगा जे इंडियन लोक जे बेकायदेशीर थंय कितें काम करता म्हणून तांकां आतां रेस्क्यू केला। टोटल इंडियन जे लोक असले 283 टोटल लोकांक तांकां आतां रेस्क्यू केला। तेतूंतलो मेळटा त्या म्हायती प्रमाण त्या 283 लोक इंडियना मदीं एक गोंयकार तेतून आसलो, ताकाय रेस्क्यू केल्या। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण इन्सिडंट तेज्या कडेन असो घडलो की ताका इंस्टाग्रामार खंय तरी एडवर्टायजमेंट येयली, कॉल सेंटराची एडवर्टायजमेंट येयली। त्या वॉट्सॅप नंबराचेर तेणें कॉल केलो, कॉल करून ताका ऑफर दिली 60,000 इंडियन रुपीसान तुका काम मेळटलें, हांगा कॉल सेंटराचें काम आहा ते तुका थंयसर मेळटलें, प्लस जेवण खाण आनी ट्रॅव्हलिंग सो तुका मेळटलें म्हणून अशी ऑफर दिली। त्या ऑफरीचेर जेन्ना तांकां फ्लायटीची तिकेट दिली तेन्ना हो हांगाच्यान जो गोंयचो भुरगो आहा तो हांगाच्यान ट्रॅव्हल करून खंय तरी बँकॉक हांगा गेलो। बाय रोड ताका व्हरोन एक रिवर आहा, रिवर क्रॉस करून ताका येयलो, पण ताका खबर नासलो खंय येयलो तो, पण रिवर क्रॉस करून एका कंपाउंडान तेन्ना थेयलो आनी ताका जॉबूय दिलो। जॉब असो आसलो की कॉल सेंटराचो जॉब आसलो, तेणें लोकांक कॉल करप आनी जे फ्रॉडींग करता तसलो एक जॉब ताका ऑफर केल्लो आनी तो काम करतालो। तेन्ना थंयसरली म्यानमाराची जी आर्मी आसली ते आर्मीन थंयसर रेड मारून जे आतां आमी टोटल 283 तांकां थंयच्यान रेस्क्यू केले। सो आतां हे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स तेंच्यांनी 283 इंडियन जे स्टाफ थंय काम करताले तांकां रेस्क्यू केले आनी आतां सद्याक तांकां इंडियन हाडलेले आहा। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जो यूथ आहा तो खंय तरी कंप्लेंट दिवपाक सोदिना म्हणून आमकां कळोन येता, पण आमकां अशें म्हायती मेळटा गोवा स्टेट स्वता आपूण केस हो मोठो घेवन केस फायल करतली म्हणून आमकां कळोन येता। साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओंकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर।